नमस्कार. सगळ्यात पयली चवथीच्यो गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यात खूप खूप परबी. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्वरीत परबी दिता. 1.5 दिसाचो गणपती, 5 दिसाचो गणपती, 7 दिसाचो गणपती आनी परत अनंत चतुर्दशी जायसरी गणपती. असो 11 दिसाचो गणपती पर्यंत गोंयांत प्रत्येकाच्या घरात आनी सार्वजनीक गणेश उत्सव आमी व्हडा उमेदीत आमी मनयता. सगळ्या गोंयकारांक चवथ हो सगळ्यात व्हडलो सण आनी तितक्याच व्हडा उमेदीन आमी सगळे जाण एकत्र येवन मनयतात. म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपल्या पारंपारीक घरात म्हणजे गांवांतल्या घरात वचून चवथ मनोवपाचो उत्साह हो वेगळोच उत्साह आसता. आनी गोंयकार चवथीचो उत्सव हो तितक्या व्हडल्या उमेदीन मनयता आसतना आमकां दिसता. चवथ म्हणजेच स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपी उत्सव आसा. तुमी जर पळयशात गणपतीची मूर्ती ही आमच्या मातये पासून गणपती तयार करतात. चवथीची माटोली ही रानात मेळपी सगळी फळां फुलां पत्री हाज्या पासून आमी माटोली बांदता आनी प्रत्येक चवथीक लागपी सगळ्यो वस्तू भाजये पासून ही माटोलेच्या सामाना पर्यंत आमच्याच परिसरात मेळपी हाज्याच पासून आमी हाडटा. आनी म्हणून तर हांवें म्हटलां की स्वयंपूर्णतेक पुरक आसपी उत्सव म्हणजे चवथ उत्सव आसा. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता ही चवथ मनयता आसतना स्वयंपूर्णते कडेन परत एकदां नेटांत कामाक लागुया. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया. हांव चवथीच्यो सगळ्या जाणांक फुलवणीत परबी दिता. चवथीच्या निमित्तान आमी नेवऱ्यो फराळ होय खूब मोठ्या प्रमाणांत करता. म्हाका दिसता ह्या फावटी आमी सुरू केल्लो चवथ ई बाजार खूब मोठ्या आमी स्विगी बरोबर टायप केला आनी ताका रिस्पॉन्सूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागला. एके वटेंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी आमच्यो महिला भगिनी ह्यो चवथीच्या ई बाजाराचेर आपलो जे पदार्थ नेवऱ्यो शंकरपाळे तयार करता ते विकपाक रेडी आसात. आनी समेस्त गोंयकारांनी वोकल फॉर लोकल ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल आमच्याच गोंयकार भाव भयणींनी तयार केल्ल्यो लाडू चकल्यो नेवऱ्यो ह्यो सगळ्यो विकत घेवचे आनी चवथ ई बाजार हाकाय सपोर्ट करचो. म्हणजेच आमी खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन वता. पीओपीची गणपतीची मुर्ती आमी घेवचे ना. चवथीक लागपी सामान समेस्त गोंयांतल्यानच आमी विकत घेतले. चवथीक लागपी फराळ हो आमच्या चवथ ई बाजारा वयल्यान आमी विकत घेतले. आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थात आमी मोठ्या प्रमाणात चवथ सेलेब्रेट करतले. चवथ सेलेब्रेट करता आसतना हो उत्सव तितकोच आनंदाचो, हो उत्सव तितकोच नेटार आमी सेलेब्रेट करता आसतना एक गजाल लक्षात दवरुया की आमी सगळे जाण स्वयंपूर्ण गोंय हेका अस्तित्वांत हाडुया. आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक चवथीची मनोवणीत परबी दिता. समेस्त गोंयकारांक गोंया भायर भारतभरय बी वेगवेगळे कडेन चवथ सार्वजनीक रित्या सेलेब्रेट करता सगळ्या लोकांक हांव चवथीच्यो मनोवणीत परबी दिता. देव बरें करूं.